केली की सगळ्यांक इक्वल प्रोटेक्शन गावपाक जाय, सगळ्यांक रायट टू लिव वीथ डिग्निटी आसूंक जाय. आणि हे कॉन्स्टिट्यूशनच बदलपाची जो प्रयास BJP जाले कित्येक वर्सां करता त्याचे हे इंटेन्शन कळून येता. आणि अशेंच म्हाका दिसता सगळे जे OBC, SC, ST जावं बॅकवर्ड क्लासीस जे आमी म्हणटा ते सगळ्या बॅकवर्ड क्लासीसांक तेंच्या वाटेन येयले काय, शुद्धीकरण करूंक लायतले काय फाल्यां, हो म्हाका दिसता हे क्वेश्चन सगळ्यांनी विचारपाक जाय. जर ते एका इंडियेची सेकंड लार्जस्ट पार्टी आणि ऑपोजिशनाची जो लिडर आसा, जो पार्टीचो प्रेसिडेंट आसा त्याच्या वांगडा असो व्यवहार करूं शकता, तर म्हाका दिसता बाकीचे जे लोक, जे साधे सामान्य लोक आसा पळय तेंची परिस्थिती कितें जातली. कास्ट सिस्टम अबॉलिश जावन आनी ह्यो सगळ्यो प्रथा अबॉलिश जावन कित्येक वर्सां जालीं म्हटल्यार अजुनूय खुबश्या रुरल एरियान अशे सिस्टम्स आनी अशे प्रॅक्टिसीस चालू आसा जितून मे बी आमी गोंयांत पळयनात, पण शॉक जातले की लोकांक कशें ट्रीट करतात ते. आनी हे कमी करपाक, खंय तरी बंद करपाक जो प्रयास इतली वर्सां चालू आसता, म्हाका दिसता त्या प्रयासाचेर ते सगळे एक्टिविस्ट जे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायब, दलीत समाजाचे, OBC सगळ्या जाणांनी इतली वर्सांची चळवळ केल्या आपलो स्टेटस आनी आपले लायफ कास्ट सिस्टमांसून भायर सरून एक इक्वॉलिटी पर्यंत येवपाच्या खातीर तेचेर म्हाका दिसता आयज BJP एक थापाट मारलेले आसा. ते सगळे जे लास्ट 100 वर्सां जे एक्टिविस्ट काम करता पळय, जे आमचे फ्रिडम फायटर काम करताले, जे बायलां खातीर सगळे OBC समाज जावं बॅकवर्ड क्लासीस, SC, ST जे जे लोकांनी काम केल्या तेंचेर आयज BJPन हे अशें कार्य करून म्हाका दिसता थापाट मारलेले आसा की तुमची पोजिशन आसा तशीच आसपाक जाय. हे जेन्ना सगळे जाताले थंयसरलो CM एक उतार काडिना, तेजे वर्कर हे काम करतात. आतां तो CM इलेक्ट जावन अपॉयंट जाला अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आनी तो ओथ घेता तेन्ना तो ओथ घेता की आपूण सगळ्यांक इक्वली ट्रीट करून सगळ्यांचे बरें चिंततलो, बरें कार्य करतलो. आनी तो CM एक उतार काडिना. प्रायम मिनिस्टर जेन्ना हो इशू पयर पार्लिमेंट सेशनान काडलो, प्रायम मिनिस्टर तर ह्या अख्ख्या पार्लिमेंट सेशनाक एबसंटूच आसलो, कित्याक भायली तिकीट गावूं ना म्हणल्यार तो हांगाय खंय तरी भोंवता आसतलो, हरशीं कांय काम करपाक हांगा जायना. म्हटल्यार होम मिनिस्टर जावं कितले तरी दुसरे मिनिस्टर आसले, तांचो पार्टीचो प्रेसिडेंट आसलो. इन द हावस ऑफ पार्लिमेंट एकट्यानूय म्हणूंक ना की हे कितें जालें तें रॉंग. मागीर तेंच्या पार्टी प्रेसिडेंटान एक स्टेटमेंट केला की जर अशें जाल्लें आसतलें तर एज युजल तेंचे डायवर्जनरी एक्शन. आमी इतलेंच म्हणूंक सोदता की ह्यो ज्यो प्रॅक्टिसीस आसा आनी जशें लोकांक एक डिफरंट नजरेन डिफरंट कास्टाचे लोक पळयताले, हे बंद जावन ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 80 ते 100 वर्सां जालीं. पण म्हाका दिसता ही पार्टी फॉर्म जाल्या एका संघटनेच्या थ्रू जेंकां इंडिपेंडन्सूच नाका आसलें, जेंकां फ्लॅग हॉयस्टिंग 2014 पर्यंत तेंच्यांनी आपल्या हेडक्वॉर्टर्सान करूंक ना, जेंकां कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करपाक जाय, जेंकां हिंदू राष्ट्र करपाक जाय, जेंकां लॉ एंड ऑर्डरची काय केअर ना, ज्याची संस्था अजून पर्यंत रेजिस्टरूय जावंक ना, एक पैसो टॅक्स भरिना, पण कोट्यांच्या प्रॉपर्टींच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो ते ऑफिसां सगळी कडेन तेंच्यांनी बांदल्या. म्हाका दिसता त्या सारकिल्या RSS ह्या इन्स्टिट्यूशनाक आनी थंयसून दिल्ली BJP जावं तेंच्या वृत्तीन विचार करपी ज्यो पार्टी आसा पळय तांकां म्हाका दिसता इंडियेच्या लोकांनी दरवाजो दाखोवंक जाय आनी कॉन्स्टिट्यूशनाक अपहोल्ड करपाक जाय, जे वॅल्यूज आनी जे बेसिसाचेर आमी इतली वर्सां आमची कंट्री फुडें हाडल्या आनी तशेंच जे लोक आहा तांकांय फुडें हाडल्या. त्या बेसिक्स आनी बेसिसाचेरूच आमी फुडें वचपाक जाय. सो हांव मागता की लोकांनी हो इन्सिडंट इतलो लायटली घेवचो न्हू. हे फक्त एक कार्य केलें तेंच्यांनी, पण अजुनूय खुबशे एरियांनी लोक सफर जाता
आनी तांकां फुडें काडपाच्या खातीर अशें मेंटेलिटी आसलेली आनी रिग्रेसीव म्हणटा तसली लिडरशीप कार्यकर्ता आनी वांगडा वोटूय घालपी लोक म्हाका दिसता तेंच्यांनी आतां चेंज जावपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय. थँक्यू. फोटो काढ. फोटो काढ.